रोमकारांक पोत्र अवेस्वर 6 ओळी 1 ते 23. पातकाक मेल्लीं क्रिस्ताच्या एकवटांत जिवी. म्हणटोच आमी कितें म्हणचें? देवाची दयाळाय अदीक सुबाम जावचे खातीर आमी पातकांतूच रावचें? ना की ना? पातकाक आमी तर मेल्ल्या हें जर खरें, कशी म्हूण आमी अजून पातकांतूच जियेतोल्या? आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यांत, म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत हें तुमी नकळोत? म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मरणांत आमकां निकिपिल्यांत. कित्या पासत? जसो बापान आपले मोहिमेभरीत पदवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलां. ताचे भाशेन मरून जेजू आनी आमी जर एकाच जिवाची जाल्या, तर ताचे भाशेन पुनर्जिवंत जावनूय तो आनी आमी एकाच जिवाची जातोल्या. ह्या आमच्या पातकी सैमाचो भस्म करचे खातीर आनी पातकांच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे पासत आमच्या आदल्या पोरण्या सैमाक खुरसार मारला. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. मनशां मरतात तेन्ना तीं पातकाचे पदवेंतलीं सुटलीं, पूण क्रिस्ता बराबर आमी मेल्ल्या जाल्यार ताचे बराबर आमी जिवी आसतोल्या. हो आमचो भावार्थ. कित्याक क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हणटोच ताका आनीक मरण ना. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना हें आमी जाणो. तो मेलो तेन्ना पातकाचे पदवेंतलो एकेच पावटीन तो सारकोच सुटलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाचे पदवेक मेल्लीं जाल्यांत आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत तुमचें जिवीत सगळेंच देवा खातीर. तुमचे मरणादीक कुडीचेर पातकान आनीक राज चलोवचें न्हय आनी अशें तुमी कुडीच्या ओंदोवण्यांक पाळो दिवचो न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात. परतेन जाल्यार तुमी मरणांतली जिवी जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे देवाक मानता तसल्या जिविताची अवतां कशीं देवाक ओपून दियात. आनी तेन्ना खरेपणी पातक आनीक तुमचेर आपली पदवी चलोवचें ना. कित्याक तुमी सोमुर्तीचे आधीन न्हय, पूण देवाचे दयाळाचे आधीन आसात. देवाक मानता तसल्या जिविताची चाकरां. म्हणटोच कितें? आमी सोमुर्तीचे आधीन न्हय, पूण देवाचे दयाळाचे आधीन आसावन देखून आमी आतां पातक करचें? ना की ना? कोण एकल्याच्यो आज्ञा पाळूंक तुमी गुलामपणाची कबलात करशात तर
ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळतात ताची तुमी गुलामां जातात. हें तुमी नकळोत म्हणटोच वो मरणांक पावयतल्या पातकाची वो देवाचे दयाळायेची नितीवंतपण भोगूंक तुमकां पावयता तसल्या विधेयपणाची तुमी गुलामां. तुमी एकदां पातकाची गुलामां आसल्यात, पूण तुमकां दिल्ले भावार्थाचे शिकोवणेक काळजांथावन तुमी खालती जाल्यांत. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन तुमी देवाक मानता तसल्या जिविताचे चाकरेक लागल्यांत. तुमच्या सोयंबाचे ओसूकतायेक लागून मनशांच्या चलत्या उतरांनी उलोयता. तुमचे कुडीचे सांदे पोजोडपणाच्या आनी खोटेपणाच्या गुलामपणाक तुमी ओपून दिल्ले आनी सगळें तुमचें जिवीत खोटेपणूच जाल्लें. तशेंच आतां सगळें तुमचें जिवीत पवित्र जावचे खातीर तुमचे सांदे देवाक मानता तसल्या जिविताचे चाकरेक ओपून दियात. तुमी पातकाची गुलामां आसल्यात तेन्ना देवाक मानता तसल्या जिविता सोरी तुमी आपले सोतेची आसल्यात. तुमकां आतां लॉस दिसता त्या कर्तुबांचो तुमी तेन्ना कसलो फळ काडलो? मरण शेवट तांचो. आतां पातकांतली मेकळीं जावन आनी देवाचे सेवेक लागल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रताय आनी हिचो शेवट सासणीक जिवीत. पातोक दिता तो मुशारो मरण, देव दिता तें फुंक्याचें देणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सासणीक जिवीत.